सकाळी बरोबर 5:30 सुमार वारे येयले, वाऱ्याचेर घराचेर हे पडले, झाड पडले. ऑलरेडी थंयसर एक कित्याक पडपा कारण म्हणजे कित्याक थंयसर एक स्पीड ब्रेकर आसा पळय, ते स्पीड ब्रेकरान न्हू फास्ट ट्रक बी येयले काय हालता सगळे घरूच सगळे वायब्रेट जाता. हांगाच न्हू सर भोंवतणी हे एक 5 घरां आसा, ती सायडीक 5 घरांनी घराचेर सगळे चिरावे येयलेले आसा. ऑलरेडी आमी कंप्लेन केल्ली, सांगलेली आमी, तरी पूण जे कांय एक्शन जावंक ना. तरी थंयसर कोणाक हानी जावंक ना. तेजेर थंयसर म्हाजी आई न्हिदलेली आसलेली आनी सायडीक भुरगीं आसलेली ती सायडीक. बरोबर सकाळी 5:30 सुमार पडलेले. कांय जावंक ना. डॅमेज कोणाक काय जावं ना, डॅमेज कांय जावंक ना. आमकां 7 सुमार कॉल येयले घराचेर आंबो पडलो म्हणून. हांगा इमिजिएटली टर्न आवट केलो आमी. हांगा येवन पळयत जाल्यार घराचेर आंबो पडलो आनी तेंचे सर्वीस वायर आसता पळय तेजेरूय आसलो तो लँड जाल्लो. इमिजिएटली आमी काम सुरू केलें. नळे तेंचे 20 नळे तेंचे फुटले, कामे मोडल्यात आनी एक अर्दे वर मागीच लागले आमकां क्लियर करपाक. घराक डॅमेज जालें? हय, डॅमेज जालो. फाटली एक भिंत मोडला तेंची, वाशे, कांब्यो आनी नळे फुटला. एक बीन मोडले? हय. कोणाक इंजरी ना? 2 व्हीलर आसली ती काडली आमी पळय. इंजरी कोणाक? इंजरी कांय ना.